आदलो डीआयजी विमल गुप्ताच्या कथित लाचखोरीच्या प्रकरणाची गोयच्या लोकायुक्तान दखल घेतल्या उपरांत जागे जाल्ल्या गोंय पुलिशेन विमल गुप्ताड अँटी करप्शन ब्रांचीत कागाळ नोंद केल्या। डीजीपी मुक्तेश चंद्रान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण एसीबीचो आदलो एसपी बॉस्को जॉर्जान अँटी करप्शन ब्रांची कडेन कागाळ दिल्या आनी एसीबी अजून एफआयआर करपाची आसा। डीआयजी विमल गुप्ताड पैसे खावपाचे प्रकरण वयर सरत सावन गोवा पुलिसांनी ह्या प्रकरणात एफआयआर करूंक मुख्य सचिव फुडें सरतलो म्हूण भूमिका घेतिल्ली, पूण अचकीत पुलिसांनी आपली भूमिका बदलली। डीजीपी मुक्तेश चंद्रान एसपी बॉस्को जॉर्जाक कागाळ दिवंक सांगली आनी त्या प्रमाण कागाळ एसीबीक दिली। आदलो डीआयजी विमल गुप्ताच्या केशी कडेन संबंध नासतना एसपी बॉस्को जॉर्ज कागाळ करूंक फुडें सरिल्ल्यान गंभीर प्रस्न उप्रासता। प्रुडंटान हे विशीं म्हायती मेळयल्या। बॉस्को जॉर्जान खंय एसीबीचो एसपी आसतना ह्या प्रकरणाची चवकशी केल्ली, ताका लागून डीजीपी मुक्तेश चंद्रान ताकाच कागाळ करूंक सांगली। आता परत प्रकरण चीफ सेक्रेटरीच्या दरबारात। बॉस्को कडच्यान कागाळ मेळ्ळ्या उपरांत एसीबीन एफआयआर करूंक मुख्य सचिवाची मान्यताय मागल्या। लाचखोरीच्या प्रकरणात पीएसआय देवयानी आंबेकार आनी कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकाराक सस्पेंड केला। डीवायएसपी किरण पोडवाल तांचे आड चवकशी करता। दुसरे वटेन लोकायुक्तान गृह खात्या कडेन 29 जानेर मेरेन रिपोर्ट मागला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।